गोयच्या सरकाराचेर कॅसिनो लॉबीचें नियंत्रण आसा असो गंभीर आरोप काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान केला। मांडवीत येवपी डेल्टीन कॅसिनोच्या महाकाय बोटीक लागून राजधानी पणजेत पार्किंगेची समस्या आनीक वाडटली म्हणून एल्विसान दावो केला। गोंय सरकाराचेर कॅसिनो लॉबीचें नियंत्रण आशिल्ल्यानूच डेल्टीन कॅसिनोच्या ह्या महाकाय बोटीक सरकारान मान्यताय दिल्या। काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान असो गंभीर आरोप केला। पयलींच कॅसिनोक लागून जावपी ट्रॅफिकेच्या समस्येन हैराण जाल्ले आसतना आतां ह्या नव्या बोटीक लागून ती समस्या आनीक गंभीर जातली म्हणून एल्विस उलयलो। जीएमआर कंपनीन मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी काउंटर बंद दवरपाक दिल्ल्या आदेशा आड ब्लू टॅक्सी वेवसायीक एकठांय आयले। परत टॅक्सी काउंटर बंद दवरून आमदार आनी मुख्यमंत्र्याकडे वचपाक लायशात जाल्यार येता त्या वेंचणुकेंत तुमचो जागो दाखयतले अशी शिटकावणी टॅक्सी वेवसायिकांनी दिलेली आसा। सोमारा पेडण्या मामलेदार कार्यालयांत टॅक्सी वेवसायीक, आमदार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली। मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी काउंटर बंद दवरपाचो आदेश जीएमआर कंपनीन दिलेलो आसा। ह्या आदेशाक लागून ब्लू टॅक्सी वेवसायिकांनी तिडक उक्तायली। सांग्यार दिसा उजवडा भर लोकवस्तेत तशेंच रस्त्या कुशीक भोंवपी बिबट्याक रान खात्यान धरून व्हेलो। लोकवस्तेत आयिल्ल्या बिबट्याक लागून लोकां मदीं भंय पातळिल्लो। हो बिबटो सरळ सुभाष गांवकर हांच्या फाटल्या दारांतल्यान घरांत भितर सरलो आनी तांच्या बाथरुमान वचून तो लिपलो। हें पळोवन घरांतल्या लोकांनी फुडल्या आनी फाटल्या दाराक कुलूप लायले आनी रान खात्याक कळीत केलें। रान खात्याचे कर्मचारी रोखडेच घटनाथळाचेर पावले। घराचे फुडले दार उगडून घरांत प्रवेश केलो आनी जाळयेच्या मजतीन बिबट्याक धरलो। ह्या विशीं हांगाच्या लोकांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्या। रानटी जनावरां रस्त्याचेर आयिल्ली सध्या सांग्या पळोवपाक मेळटा। फोंडा पुलिशेन गवळी वखदां तस्करी प्रकरणात व्हड कारवाय केली। बोरये धाड घालून काणकोणच्या एका नागरिकाक अटक केली आनी 6 लाखाचो 6.5 किल गांजा जप्त केलो। गवळी वखदां तस्करी प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी बोरये धाड घालून बेनारिटो फर्नांडीस ह्या काणकोणच्या एका तरणाट्याक अटक केल्या। गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी ताचे कडल्यान सुमार 6,30,000चो 6.5 किलोचो गांजा जप्त केला। भारतान फ्रांसा वांगडा 26 राफेल मरीन फायटर विमानां खातीर करार केलो। ह्या करारा प्रमाण भारत फ्रांसा कडल्यान 22 सिंगल सीटर आनी 4 डबल सीटर राफेल फायटर जेट्स विकती घेतलो। 63,000 कोटी रुपया मोडून भारत ही फायटर जेट्स विकत घेतलो। भारतान फ्रांसा वांगडा केल्लो आतां मेरेनचो हो सगळ्यांत व्हडलो करार जावन आसा।
धारबांदोडे म्हाला दूधसागर न्हंयेत ताकार धांवकोण आनी ओकांब ह्या स्पॉटांचेर न्हांवपाक गेल्ले कडेन बुडून मरपाच्या घडणुकांची उपजिल्लोधिकाऱ्यान दखल घेतली. ओकांब हांगासर न्हंयचेर वचपी रस्त्याच्या गेटीक कुलूप लायला. धांवकोणांय लोकांक न्हांवपाक वचपाक मनाय करची म्हणून थळावे मागणी करतात. फाटले कांय दिसा सावन कालोर बरोच वाडला. हो कालोर थंड करपा खातीर लोक गांवांनी न्हंयचेर न्हांवपाक पसंत करतात. मात न्हांवपाक गेल्ले कडेन न्हंयेत बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. धारबांदोड्या दूधसागर आनी सत्तरीत म्हादय न्हंयेत फाटल्या सप्तकात 4 दिसांत 3 तरणाट्यांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुकेची दखल घेत धारबांदोडेचे उपजिल्लोधिकारी निलेश धाडगोडकार हाणें ओकांब हांगासर न्हंयचेर वचपाच्या गेटीक कुलूप लायले. सोमारा उत्तर प्रदेशाक आशिल्ल्या फजुलागंज राधाकृष्ण देवळा लागसर उजो लागलो. उजो लागतात सुमार 35 उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पावून झुजा पावण्यार हो उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उजो कसो लागलो तो कळपाक मार्ग ना. उत्तर प्रदेशाक हो भयावह असो उजो लागलो. फजुलागंज राधाकृष्ण देवळा लागसर हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. उत्तर प्रदेशांतली ही घडणूक. हो उजो पालोवपाक सुमार 35 उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर धांवून पावले आनी झुजा पावण्याचेर हो उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. ह्या उज्यात बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. मात्र हो उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. हडफडेच्या एका हॉटेलाच्या स्विमींग पुलात बुडून 5 वर्साचे चली भुरग्याक मरण आयिल्ले. ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्यान हणजूण पुलिसांनी हॉटेल वेवस्थापनाचेर आतां गुन्यांव नोंद केला. ताचो फुडलो तपास चालू आसा. हणजूण पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून बुडपाच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. चली बुडले तेन्ना स्विमींग पुला कडेन कोणूच नाशिल्लो. हॉटेल वेवस्थापन आनी स्टाफाच्या निश्काळजीपणाक लागून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्यान हणजूण पुलिसांनी हॉटेल वेवस्थापनाचेर गुन्यांव नोंद केला. वाळपय पुलिसांनी वाळपयच्या एका कोल्ड स्टोर्स शॉपार धाड घालून वट्ट 3 लाखाचे 700 किल गोमांस जप्त केले. ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी दोगांक अटक केलेली आसा. वाळपय पुलिसांनी ही कारवाय केली. कोल्ड स्टोरेज शॉपाचेर धाड घालून वट्ट 3 लाखाचे 700 किलो गोमांस जप्त केले आणि ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी दोगांक अटक केल्ल्याची माहिती मेळटा. काश्मीर पहलगामात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय पुलीस आनी प्रशासन अलर्ट मोडार आसा. गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांक परते धाडल्या उपरांतूय पुलिशेची कारवाय चालूच आसा. पुलिशेन गोंयभर कोबिंग ऑपरेशन मोहीम राबयला. मोहिमे खाला 14,517 जाणांची तपासणी केल्या जाल्यार वट्ट 108 जाणांक अटक केल्या. तशेंच 352 दुबावितांचेर पाळत दवरिल्ली आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. बावीस एप्रिलाक जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशभरात तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. भारता आड सेगीत आतंकवादी कारवायो करपी पाकिस्ताना आड भारत सरकार आतां आक्रमक जाला. केंद्र सरकारान भारतात आयिल्ल्या पाकिस्तानी नागरिकांक 27 एप्रिल मेरेन देश सोडपाक सांगिल्ले. काल पाकिस्तानी नागरिकांक दिल्ले मुजतीचो हो निमणो दीस आशिल्लो. ह्या काळात 23 एप्रिल ते 27 एप्रिल मेरेन 537 पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत सोडलो. हातूंत 9 सनदी अधिकारी आशिल्ले. ते सगळे अटारी शिमेवयल्यान पाकिस्तानात परतून गेले. ह्या 4 दिसांच्या काळात 850 भारतीय नागरीक पाकिस्तानांतल्यान भारतात परतून आयल्यात. हे नागरीक लेगीत अटारी शिमेवयल्यान भारतात आयले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशभरात तणावाचें वातावरण निर्माण जालां. पाकिस्ताना आड भारत सरकार आक्रमक जाला. केंद्र सरकार वेगवेगळे म्हत्वाचे निर्णय घेवन हाचेर कारवाय करीत आसा. ह्या फाटभुंयेर गृह मंत्रालयाचे शिफारसी प्रमाण माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनलांचेर बंदी घातल्या. हे चॅनल भारतीय सैन्य, धार्मीक नदरेन फूट घालपी आनी सुरक्षा एजन्सी आड चुकीची म्हायती पातळिल्ले खातीर ही कारवाय केलेली आसा. केंद्र सरकार वेगवेगळे म्हत्वाचे निर्णय घेवन हाचेर कारवाय करतात. ह्या फाटभुंयेर गृह मंत्रालयाच्या शिफारसी प्रमाण माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनलांचेर बंदी घातिल्ली आसा. सांग्या गांवांत सुभाष गांवकर हांच्या घरांत बिबटो घुशिल्ल्यान बरोच बोवाळ पडलो. मात ह्या बिबट्यान कोणाकूच कांय करूंक ना खंय. सविस्तर म्हायती प्रमाण 28 तारखेक सकाळच्या 6 वरांचेर गांवच्या मुखेल रस्त्यान हो बिबटो चलत येताना दिश्टी पडलो. तेन्ना सगळे लोक थंय एकठांय जमले. जमिल्ल्या लोकांक पळोवनूय न पळयल्ल्या सारकें करून हो बिबटो थंयच्यान पसार जालो आनी सरळ सुभाष गांवकर हांच्या फाटल्या दारांतल्यान घरांत भितून सरलो आनी ताच्या बाथरुमान वचून तो बसलो. हे सगळें पळोवन घरांतल्या लोकांनी फुडल्या आनी फाटल्या दाराक कुलूप लायले आनी रान खात्याक कळीत केले. रान खात्याचे कर्मचारी रोखडेच घटनाथळाचेर पावले. घराचे फुडले दार उगडून घरात प्रवेश केलो आनी जाळयेच्या मजतीन बिबट्याक धरलो. ह्या विशीं हांगच्या लोकांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्या. दक्षिण गोंया उपरांत आतां उत्तर गोंयांतूय हावजीची क्रेज सुरू जालेली दिश्टी पडटा. फाटल्या कांय सप्तकांत कितल्योश्योच कार्यावळी जावन गेल्यो. तातूंत 7 लाखां परस चड इनामां लोकांनी जिखली. पर्रा पंचायत वाठारांत हो हावजीचो खेळ बरोच रंगलो. फुडाराक लाखांनी इनामाचे हायज दाखोवपी हावजीच्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसा. दक्षिण गोंयांत 13 लाख मेरेन इनामांचे हायज दाखोवपी हावजी खेळाच्यो जायराती उजवाडाक आयले उपरांत प्रशासन शिटूक जालें.
मनरिजवण कार्यावळी फुटबॉल सर्ती वेळार ह्या हावजीच्या खेळांनी लाखांनी रुपयाची उलाढाल करतात. देखून दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान आदेश काढून ह्या कार्यावळीक परवानगी दितना कांय अटी घातल्यो. ह्या कार्यावळीच्या आयोजना वेळार मामलेदार तशेंच तालाटी हांकां पाळत दवरपाक सांगलेली. पुलिसांकूय ह्यो गजाली बंद करपाचे आदेश दिल्ले. सध्या हे हावजीचे खेळ उत्तर गोंयांतूय रंगपाक लागल्या. स्टेज ऑर्गन आणि टिश्यू ट्रान्सप्लांट संघटनेन समाज कल्याण खात्याच्या जोडपालवान लोकां खातीर खासा ऑर्गन डोनेशन शिबिराचे आयोजन केल्ले. ह्या शिबिरांत वांटेकार जाल्ल्या 50 परस चड लोकांनी मरणा उपरांत अवयव दान करतले म्हणून लेखी बरोवन दिले. आतां मेरेन 1,500 वयर लोकांनी आपले अवयव दान करता म्हणून बरोवन दिला, अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी माहिती दिली. पुराय पोरणे गोंयचो वाठार हे दायज स्थळ म्हणून घोशीत करपाची मागणी इतिहास अभ्यासक आणि समाज वावुरप्यांनी केला. युनेस्कोत जागतीक दायज स्थळ म्हणून सूचीबद्ध आशिल्ल्या पोरण्या गोंयचो वाठार भविष्यांत सुरक्षीत उरपाक जाय. ह्या खातीर पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करप, प्रस्तावित बायगिणी कोयर प्रकल्प रद्द करप, दायज स्मारक कायदेशीर करप आणि शाश्वत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीरची मागणी इतिहास अभ्यासक प्रजल साखरदांडे आणि समाज वावुरप्यांनी सांस्कृतीक मंत्रालयाक पत्र बरोवन केला. गोंयांत घोळी वखदां तस्करी प्रकरणांत वेगवेगळ्यो कारवायो जायत आसा. तशेंच फोंडे हांगासर पुलिसांनी धाड घालून बनारिटो फर्नांडीस ह्या काणकोणच्या एका नागरिकाक अटक केली. घोळी वखदां तस्करी प्रकरणांत फोंडे पुलिसांनी बोरये हांगासर धाड घालून बनारिटो फर्नांडीस ह्या तरणाट्याक अटक केलेली आसा. आणि ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी सुमार 6,30,000चो गांजा जप्त केला. ह्या गांजाचें वजन एकूण 6 किल आशिल्ल्याचें कळटा आणि हाची रेट जी आशिल्ली ती 6,30,000. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. ही आतां मेरेनची गांजा तस्करी प्रकरणांत धाड घालपाची सगळ्यांत व्हडली मोहीम आसा. आता 1 म्हयनो जायत आयलो साकोडेच्या लोकांक सारकें उदक मेळना. हर घर जल येवजणे खाला गोंयच्या दरेका घराब्याक नळान उदकाची पुरवण जाता. साकोड्याच्या लोकांकूय नळांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. पूण महत्वाची गजाल म्हटल्यार ज्या बांयचें उदक लोकांच्या नळाक येतालें ती बांयच सुकून गेल्ल्यान उदका विणे लोकांचे हाल जाल्यात. नळाचें उदक बंद जाल्ल्यान उदका पुरवण खातें टँकरान उदकाची पुरवण करता, ती बी 2 दिसांनी एकदां. दर एका घराक एकूच बॅरल उदक मेळटा. ताका लागून काटकसर करून लोकांक एका बॅरलाचेरूच 2 दीस घालोवचे पडटा. कोकण रेल्वेन 2024-2025 आर्थीक वर्सा तिकीट नासतना प्रवास करपी 1,11,500 प्रवाशांचेर कारवाय करून 23,10 कोटी रुपया दंड वसूल केलो. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा 1,07 कोटी रुपया दंड वसूल केल्लो आसा. ह्या वर्सा 1.7 कोटी रुपया दंड केल्ल्याची
म्हायती मेळटा. कोकण रेल्वेंतल्यान तिकीट नासतना प्रवास करप्यांच्या आंकड्यात बरीच वाड जाल्लेली आसा. देखून ह्या गैरप्रकाराचेर आळो हाडपा खातीर कोकण रेल्वेन कारवाय करपाक सुरवात केल्ली आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा प्रवाशांक कडल्यान 1.7 कोटी चड दंड वसूल केला खंय. कुडतरेच्या शेतकऱ्यांच्या जाळ्यात व्हडा प्रमाणात बंपर नुस्तें लागले. दर वर्सा प्रमाण हे शेतकार शेता खातीर उदक साठोवन दवरतात. एके वटेन शेती करता आनी दुसरे वटेन नुस्तें पोसतात. शेतांची लुवणी जाल्या उपरांत साठयल्लें उदक सोडून दितात आनी नुस्तें धरतात. ह्या वर्सा शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात नुस्तें मेळिल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. कुडतरेच्या शेतकऱ्यांच्या जाळ्यात अंदू व्हडा प्रमाणात नुस्तें लागले. दर वर्सा हे शेतकार शेती करता आनी एका सायडीन उदक साठोवन नुस्तें पोसतात. राया पंचायत मैदानार जाल्ल्या 33व्या आर्लेम रोलिंग ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या उपांत फेरयेत युनायटेड क्लब ऑफ वनांत नुवे एससीक टाय ब्रेकात 8-7 अशी मात दीत उपांत फेरयेत तांच्यांनी प्रवेश केलो. नुवे एससीच्या शेनॉय कोलाकोन 8व्या मिनटाक आनी इनासियो कोलाकोन 14व्या मिनटाक गोल करून आघाडी केल्ली. मात युनायटेड क्लब ऑफ वर्नाच्या स्टीफन सतरकरान 29व्या मिनटाक आनी क्लिफ्टन रिबेलोन 36व्या मिनटाक गोल केल्ल्यान मॅच टाय जाली. उपरांत टाय ब्रेकात युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नान अचूक गोल करीत जैत मेळयले. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नाच्या स्टीफन सतरकराक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. जो मेरेन आतंकवाद काबार करचे ना तो मेरेन पाकिस्तानाक भारतात येवपाक दिवचे ना. शॉर्ट टर्म विजाचेर भारतात आयिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांनी गोंय सोडले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयतारा कार्यकर्ता मेळाव्यात अशी माहिती दिली. गोंयांतल्या बिराडकारांची पडताळणी तशेंच बेकायदेशीर तरेन रावप्यांची म्हायती घेवप सध्या आजुनूय गोंयांत चालू आसा. पहलगाम हल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय पुलीस सतर्क मोडार आसात. बेगीनूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हल्ल्याचो बदलो घेतले आनी हल्लेखोरांचेर कडक कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताळगांव हांगासर कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार उलोवप केले. पौष्टीक आहार दिवपाच्या बाबतीत गोंयच्या आंगणवाडींनी देश पावण्यार बरो आदर्श दवरला. गोंयांत एकूण 1262 आंगणवाडी आसा. त्या पैकी एकूच आंगणवाडी भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद आसा. 4 आंगणवाडींनी भुरगीं ना. मात गुरवार बायलांक रेशन दिवप वा हेर उपक्रम चालू आसा. नवे वर्स चालू जाल्ल्याक 58,000 लावार्थ्यांक अंगणवाडीचो लाव मेळ्ळो. भुरगीं कमी आशिल्ल्या आंगणवाडींनी भुरगीं हाडपा खातीर प्रयत्नशील वावर चालू आसा अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं उदरगत महामंडळाचे संचालक मॅन्युअल बरेटो हांणी दिली. तांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा की देश पावण्यार पौष्टीक आहार दिवपा खातीर गोंयच्या आंगणवाडींनी बरें कार्य केलेलें आसा. गोंयांत एकूण 1261 आंगणवाडी चालू आसात. टोटल 1262 आंगणवाडी गोंयांत आसात. मात्र 1 आंगणवाडी बंद आसा. गोंयांत जायते वेवसायीक ल्हान व्हड वेवसाय करतना दिश्टी पडटा. पूण वेवसायिकां मदीं गोंयकार कमी आनी भायले वेवसायिकूच चड दिश्टी पडटा. मार्केटांनी जावं हेर वाठारांनी आपली दुकानां थाटून हे लोक वेवसाय करतात. हाका लागून गोंयकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला. सगळे गिरायक भायल्या लोकां कडेन वता आनी ताका लागून फुडली पिळगी ह्या वेवसायांत दिवपाक सोदिना म्हणून गोंयकारांनी खंत उक्ताला.
गोंयची राजधानी पणजेत तुमी केन्ना आयले जाल्यार तुमकां मारवाड्यांनीच चडशी दुकानां लायिल्ली दिश्टी पडटली. मार्केटात गेल्यार तिजगत भाजी फळां विक्रेते मारवाडी कपड्यांची तांचीच दुकानां. ताका लागून गोंयकारांनी खंत उक्तायल्या. आसामच्या गुवाहाटी शारात सोमारा आडवेळ्या पावसान हाजिरी लायली. वादळी वारे सयत अचकीत पावस पडिल्ल्यान शारांतले लोक काचाबूल जाले. पूण गरमेन बेजारिल्ल्या कारणान थळाव्यांक मातशी थाकाय मेळ्ळी. हवामानात बदल लेगीत मातसो दिसून आयलो. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.